पित्याचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सोम्याच्या भुडव्यान मरियेक येसबी हाडले आणि ती आणि ती पवित्र पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस्त झाली. मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरणाच्या वेळार आमेन. सोकास म्हणूया आपले सोम्याचे साखर तुझ्या नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माये आमपासून विनंती कर. माग्या येसुम्या तुझ्या पुतान कोण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कसोरले जवानपणाच्या आनंदात अवश्य तुझी कृपा शांतच करणारी आम्ही मागताव. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या भडव्या विषय आणि निरंतर सगळ्या मेदिंबियर पडया आमच्यामध्ये आमच्या सम्यात जेजू ख्रिस्ताक उंड्या रूपात आम्ही स्वागत करूया. त्या सम्यात आमचो मान भागवून आमची तकली भागवून त्या सम्यात आम्ही स्वागत कर ताका आराधन करूया. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood. Come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious. King of glory, King of glory. Come and worship royal priesthood. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations, holy nations, worship Jesus, worship Jesus, our Redeemer. He is precious. King of glory. King of glory.
प्रत्येक पटी वडल्या तळ्यात सांग्या come and worship Worship royal priesthood. royal priesthood. Come and praise him. Come and praise him. You holy nations, worship Jesus. Worship Jesus. Redeemer. Our Redeemer. He is precious. Precious King of glory. हेब्रेवांबरेल्लें पहिलें पत्र पहिलो अध्याय देवाचे उत्तर म्हणता हेब्रेवांक बरयलो Hebrews chapter 1 verse 1 अदी मगा परत्यान आणि सबाळतरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वजा लागी उलयलो पण या शेवटच्या काळात आपल्या पुता मरी तो आमच्या लागी उलयला वय या सक्रामेंतात आसलो जेजू आमचे लागी उलयता बाप देवाचे उतर म्हणता आदल्या काळात पूर्वजा लागी बाप ताच्या प्रावाद्यांक धाडून उलयलो जेजू आमचो समी आमचो राय आमचो धनी या सक्रामेंतात आयला मुझे लागी आणि तुझे लागी उलो माका आणि तुका आज ताचो अनुभव दिवं या भोग पवित्र सक्रामेंतात आयला देवाचे उतर म्हणता Hebrews chapter 4:16 तर गरजे एकांताच्या वेळार आमकां दया आणि आधार मेळचे खातीर आमी धैर्य देवाच्या कृपे शिवासनाक लागीं सरया आज आमकां कृपा आमकां या संवसारांत आमचे जिणेंत आधार लाभचे जाल्यार या सोम्या लागीं सक्रामेंतात आसल्या भोव दयाळ भोव मोगाळ भोव कृपेन भरल्या त्या सोम्याक आज आमी लागीं सरूंक जाय त्या सोम्याच्या लागीं आमी सरया त्या पवित्र सक्रामेंतात असल्या जेजूस आमी पळयोन आमचे दोनी हात आमचे वयर उबारया दोनी हात आमचे वयर उबारया आमचे आकांत आमचे कश्ट त्या सोम्याच्या हजरपणात आमी भेटोवन दिवया यतडो वेळ या सोम्याच्या हजरपणात असताना जेजून म्हणला मॅथ्यू 11:28 येया तुम्ही कष्ट तल्यानो आणि वजन वयतल्यानो मुझे सरशी हांव तुमकां विशेव दिता तुमचे कष्ट तुमचे दुःख तुमची बेजाराय तुमची पिडा शिडा आज म्हज्या हजरपणात आण दवरा म्हाका दिया हांव तुमकां विशेव दिता येतडो वेळ आमचे सगळो भार ताच्या हातान दिवया सगळे आखात ताच्या हजरपणान समर्पण दिवया विश्वास्या या सक्रामेंतात आसलो जेजू तसो जावन आसा ताणे 18 वर्सां भगवून गेल्ल्या त्या स्त्रियेक आपटले त्या भगवून गेल्ल्या स्त्रियेक नीट उबं रावचे परी केल्ले तसो समी या भोव पवित्र सक्रामेंतात आसा उडास करया तसो समियो 12 वर्सां रक्तस्रावाचे त्या पिडेन कष्टली स्त्री हर एका वैज लागी गेल्ली हर एका खंय धकले जाता कोणे पुरा खंय वस म्हळे ते सगळ्यान ती धावल्या पूण यस समी आखरेक तिच्या नदराक आयलो ह्या सोम्याचेर बरोबर सरली ती या सोम्या लागीं ती आयिल्ली ती निराशी जावना
सुमार सुमार 1.5 वर्ष आधी यस मॉर्निंग मनाच्या मग्नात आमच्या जी म्हणल्या बहिणीन दिल्ली टेस्ट म्हणे सुमार 2017 जावन तिचे खंयचे एक डॉक्युमेंटात नावाचे प्रॉब्लेम असले सगळ्यान तांणी ट्राय केले जावना सगळ्यान ट्राय केले जावना सगळं होप्सांनी सोडलो या जेजूच्या आजारपणान समर्पण दिल्या उपरांत 5 दिवसांनी सगळे त्यांचे काम सक्सेसफुल झाले सगळे त्यांचे डॉक्युमेंट सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाऊन करेक्ट डॉक्युमेंट त्याच्या हातात मिळले तसंच आम्ही मुझ्या आणि तुझ्या मुखात या भू पवित्र सकारात्मक असा दोन्ही हातांचे वैर पार्या समर्पण देऊया तोच मी मकाने तुका सण घालेना तोच मी मकाने तुका सणिना साम 94:14 आपल्या प्रोजेक्ट तो सडिना आपल्या दायजाक तो सणिना त्या समयाक घट्ट तरात उलो मान गावया जेजू 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 म्हणून उलो मान आम्ही गावया जेजू 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 कुर्ड्या बाते में वान कंटिन्यू जेजू आकाश सगळ्याने बेस्ट आहे सगळे तो वगत राव कुर्डा बाते में वगो राव ना जेजू तुला मते ताच्या खातीर फाटी गुवन पळयलातलो आज त्याच जेजूच्या आजारपणाखाली असा देवाच्या त्या पुताक त्या समयात आम्ही उलो मरिया आज सर्वेश्वराचे ना रोमन्स 10:13 सर्वेश्वर मरता हरी एकलो सडवण जडतलो सर्वेश्वराचे नाव उलो मरता हरी एकलो सडवण जडतलो सर्वेश्वराचे नाव उलो मरता तो हरी एकलो आपया सम्या Sierra bara 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 Jesu 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 Good poyante Jesu kapoya Jesu तुझे लागी येते असा जेजू तुझे लागी येते या घडी तुझ्या पोटाच्या राईट साइडीन सगळ्याला असले दुःख पेंटाच्या खिळीला असले जेजू या घडी आपडता जेजू तो जेजू येता मेले तक्षण येता कुठे बत्ते मिळून आपडलो तो जेजू आज या भू पवित्र सकारात्मक हसर असा या भू पवित्र सकारात्मक जेजू मका आणि तुका आपडू कसा Sanya, upward makal, Samya Jesu, upward makal, Samya Jesu. Upward makal, Samya Jesu. Upward makal, Samya Jesu. Samya Jesu, tuwe maka upward makal, awas pati wasanar Samya. Jesu, tuwe as makal, upward makal. Jesu, tuwe maka upward pati wasanar ya. Jesu, tuwe maka gun gitar shwaya awas pati wasanar ya. जेसु तुझे मुझे कुटुंबाचे आशीर्वाद घालले करीत पाठी उसणार या जेसु तुझे मुझे धैर्यपणाने टेस्ट करले करीत
फाटी वसणाऱ्या जेजू म्हज्या जिविताचेर तुझे आशीर्वाद पडता बशेर हांव फाटी वसणाऱ्या जेजू म्हज्या घोवाक बदलिता बशेर जेजू म्हज्या बायलेक बदलिता बशेर जेजू म्हज्या भुरग्याक बदलिता बशेर आज हांव फाटी वसणाऱ्या म्हज्या सम्या म्हज्या पुताक काम ना म्हज्या धुवेक काम ना जेजू म्हज्या सम्या म्हज्या पुताक सम्या सम्या म्हज्या पुताक पियाराचे प्रॉब्लेम आसा जेजू आपट जेजू आपट सम्या जेजू तुवें आपट म्हणशेर हांव फाटी वसणाऱ्या जेजू 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 आपट मग सम्या जेजू 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 तुझी दुखां पळयता जेजू तुका पडता जेजू जेजू शिरला बरा 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 हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया जेजू 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 घडीभर शांत रव्या जेजू जेजू ये घडीभर शांत रव्या ये घडीभर शांत रव्या दोळे आमचे दंप्या तरी हात आमच्या काळजाचे दवरया बोकरी आता जेजू जक्केव म्हणलो एकलो व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीक जेजू पळयजे म्हणून असले रुंडीच्या रुखार सोडून जेजू पळोवंक प्रयत्न केले ताणें कित्याक तो मोठो जावन आसलो म्हज्या या हांव मोठवे जाल्ल्यान म्हाका जेजू पळोवंक जावचें ना आज ती तान घेवन तो रुंडीच्या रुखार चडलो जेन्ना जेजू त्या रुंडीच्या रुखा मुळांत आयलो ताणें त्या जाकवाक पळयलें लागीं पयलें ज्या जेजूक जाकेवान पयसुतान पळयचें म्हूण चिंतलें त्या जेजूक जाकेव लागीं थावन पळोवंक लागलो त्या जाकेवाच्या लागीं जेजू आयलो मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी आज तो जेजू तुझ्या लागीं येवन रावला तुझ्या लागीं येवन रावला खंयच्या जेजू सांगता हांवें सदांच असोचें म्हणून तूं चिंताय आज तो जेजू तुझ्या लागीं येवन रावला त्याचे सुखान भोग कर आज या लयन आसलेल्या हर एकल्याक जेजू ताजो अनुभव दिवंक शकता आज आमी कोणी खाली हातांनी फाटी वचना कित्याक म्हजो आनी तुजो सोबी विश्वासी विश्वासी जेजू मुखार तूं आस जेजू 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 जेजून म्हळें पवित्रत्मो तुमचेर येतलो आनी हांवें सांगिल्लें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो
देवाच्या शब्दान मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या देवाच्या शब्दान देवा विशयांत आपल्या पर्जे मध्ये सांगूंक जायते प्रयत्न केले. सांजू बावतिस्ताचो बापूय जकारिया म्हणटा, सर्वेस्पर दळभरांचो सर्वेस्पर सदैव जावं. आपल्या पर्जेची ताणें भेट केली आनी तांकां सुडका दिली. जकारियाच्या प्रार्थनांत आसा, आपल्या पर्जेक सुडका दिली. सुडका दिवंक आयिल्ल्या जेजूक तो देव म्हणून स्वीकार करूंक तांच्यान जालें ना. देवाक सत मानतले, पूण देवाक दिजो जाल्लो मान दिवंक ते सलवाले. देवाक दिजे जाल्लो मान दिवंक आमी सलवाता. तो देव म्हणून आमी जाणाव. देखून जेजून म्हळें, पवित्रत्म तुमचे थंय येतलो आनी हांवें सांगिल्लें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. तो पवित्रत्म म्हजे आनी तुजे थंय जी येता मोगाच्या भावा आनी भयणी. ह्या उंड्या रुपार भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या दोळ्यांक दिसचो जेजू प्रेरक पवित्रत्म्याच्या कृपेन सांजू हांवक वांजेलिस्त सांजू हांव जेजूच्या अपोस्तलाक सांजू हांवक सर्गींचें दर्शन दिताना थंयसर हांवें आनी तुवें आतां उंड्या रुपार पळोवचो जेजू शिंयासणार बसलेलो ताणें पळयलो. हांव आनी तुय दोळे धांपोवन उबोन या त्या शिंयासणा मुखार. त्या शिंयासणार बसलेल्या जेजूक ताणें पळयल्या बरी हांव आनी तुय पळोवया. कित्याक तोच पवित्रत्म सांजू हांवचेर देवल्लो पवित्रत्म, ताका उखलोन देव सर्गाक व्हेल्लो पवित्रत्म म्हजे आनी तुजे थंय आसा. तोच पवित्रत्म तितल्याच माफान आसा. पातयेल्यार पुरो, हांवें सत मानल्यार पुरो. तो पवित्रत्म म्हाका उखलोन त्या शिंयासणा मुखार व्हरता. जो हांव केल्ल्या उगडापणान 4थ्या वस्वरांत तांचें दर्शन पवित्रत्म आमकां दिता. त्या शिंयासणार बसयल्ल्या देवाच्या पुता त्या रायकुंवरा मुखार 4 जिवियो सरपडोन ताका स्तुती करताल्यो. हांवें आनी तुवें आतां केल्ल्या स्तुते बरी त्योय स्तुती करतल्यो. आनी हातूं आमकां एक सत कळटा कितें गी म्हळ्यार, हांव आनी तूं पर्सनल प्रेयराक बसल्या वेळार आमच्या कामाच्या इड्यांत आमी ताची स्तुती करताना, वाटेर चलताना स्तुती करताना, आमी ड्रायव्हिंग करताना स्तुती करताना, पवित्र बलिदाना वेळार आमी स्तुती करताना त्या 4 जिवियो तांचो ताळो आमचे सांगता घालन ती स्तुती कर म्हणटात, पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्पद्वेदार सर्वेस्पर देव तूं, जो आसलो, जो आसा, जो येवचो आसा. त्यो जिवियो तांणी दोळ्यांनी पळयल्ल्या त्या सर्वेस्पराची स्तुती करताना आनी हांव आनी तूं आतां बसून स्तुती करताना पळया कितें घडटा, कितें जाता. आमकां कळीत नातल्या बरी आमच्या मोतीक संतोष मेळटा. आमी मागली मागणी, आमी उबारिल्ल्यो आमच्यो गरजो सगळ्यो कार्यगत जातात. जेरिकोचे पागोर कसलोन पडल्या बरी कितल्या जाणांचे कश्ट निवरावन वेतात. ही जावन आसा स्तुती ह्या शेळयेक, जिवंत शेळयेक, आमचे मुखार हजर आसच्या ह्या देवाच्या शेळयेक आमी करताना ती देवाची शेळी म्हजे आनी तुजे खातीर वावुरता. ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडूंक आयिल्ली, सुडका दिवंक आयिल्ली. सुडका आमचे मुखार आसा, सुडका दिवंक कशें येता. कुमसारान पाताक हांवें उसारल्या वेळार आमची पातकां बोगसतात आनी आमकां कुरपा मेळटा. तें पाताक करूंक नजो म्हणली कुरपा मेळटा. पूण परत जर तर हांव त्या पातकांत पडटां
म्हाका राग येता आनी हांव परत परत राग करता, हांव खबरो उलयता आनी कोणाचें नांव पाड करता, कुणसार जाता, पूण परत परत हांव तें पाताक करता, म्हाका सुटका मेळना, सुटका जायना, हांव आनी कित्या बंदडेंत आसा. देखून ह्या शियासणा मुखार आमी स्तुती करतना मुंड्यार उपाराजरसो जेजू आमकां आदार दिता. हर एका म्हयन्याचो पयलो शुक्रार ताच्या देव काळजाक पवित्र सभा मान करता, भेटोवन दिता. त्या देव काळजाक आमी पळया गायिल्लें काळीस आमच्या गुन्यांवा वरवीं आमी सुटका जोडिनासतना गायिल्लें काळीस थंय आसा, तें रगत वारयता. त्या काळजाचे गायी पळया, त्या काळजाक बुजोवया. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार भोव पवित्र काळजाक बुजोवचो शुक्रार. कितलो बरो जेजू आमचो, आमी ताका बुजयल्यार पुरो, तितलेंच पुरो. उरलें पुरा तो करता, मोगान तो करता, कोणाक निराशे करिना. कृपेच्या काळार आमी आसा, सवकास मेटां काडटा. उडास आसा, अपराजिताचो काळ, करिज्माचो काळ, कितलो सोबीत काळ हो, बचावेचो काळ. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक आमी तयाराय करचो काळ. जेजू जिवंत जालो आनी हांव आनी तूं त्याच्या सांगाता जिवंत आसा म्हणून संतोष पावलो. तो जेजू आमचो. देखून ह्या प्राजिताच्या काळार शियासणार बसून आसल्या सोम्या जेजू, आमी तुका सकाळी फुडें उठोन उलो मारता. पंचव्या किर्तनांत किर्तनगार म्हणटा, सोरेस्परा, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय, सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार हांव दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. सकाळच्या वेळार हांतुळण्यांतल्यान उठ्ठानंत सोरेस्परा, तुजें शियासाण म्हजे मुखार म्हज्या आत्मीक दोळ्यांक पळोवंक मेळटा. म्हजी विनवणी हांव तुजे मुखार दवरता. ती विनवणी जावन आसा, हांवें सदांच तुजेर पातयेवन रावचें भाग म्हाका फावो कर. म्हजे थंय पवित्रोत्म जियेता, तुवें धाडिल्लो पवित्रोत्म, तुजोच आत्मो, तुज्या बापाचो आत्मो म्हजे थंय आसा म्हणलें उडास दवरूंक म्हाका कृपा दी जेजू. तुजो पवित्रोत्म तुवें म्हाका दिलाय आनी म्हाका तुवें सांगलाय, बाळा, म्हजो आत्मो तुजे थंय आसा, भिये नाका, तो तुका सांडचो ना, तो तुका सुटचो ना. हांवें सांगिल्लें सगळें तुज्या उडासा करतलो. देखून आनी उरल्या ह्या प्राजिताच्या काळार जाता तितलें मौन रावन पवित्र आत्म्याक आमी आयकोवया. आमची अंतरदृश्ट आमची इनसायट समा करया, आमचे कोशेड नितळ करया. आमकां दिल्ली जबाबदारी देवान पाळया. सदां पयिल्लें देवाचें राज उरलें आपलेच ते की तुमकां फौज जातले म्हळां. जाके वचू देवाचे राज सोदून आयलो. कुटुंबांत मलगडो तो, कुटुंबाचो वडील, ताच्या कुटुंबांत कितें पुरो समस्या आशिल्ले कोण ते आमकां सांगना. खंडीत जावन आसले, देदेस्पर जाल्लो आसतलो, पयशे मस्त आसले जावं पुरो, व्हडले नावार्दीक नांव आसलें जावं पुरो ताका, पूण ताच्या घरांत कितें केस्तांवां जातलीं ताका मात्र कळीत आसलें. देखून तो जेजू पळोवंक आयलो. ओ मनीस, कितें विशेशता आसलो, हाका पळयत हांव म्हणून तो आयलो. आनी तो येवन जेजूची दिश्ट ताचेर पडली म्हणटना तो सगळो तुप्पी काडलो, तो कळवळलो
आणि तो उक्त्यान कुमसार जालो कुटुंबांतलो मालगोडो तो कुमसार जालो, एक बापोय जावन तो कुमसार जालो, एक वडील जावन तो कुमसार जालो, पातकांचे बोगसणे ताणें मागले, आपल्या पातकां खातीर तो सुरलो आनी कितें जालें? सगळें ताचें कुटुंब बचाव जालें. आज म्हजें घराणें कश्ट जाता, म्हजीं भुरगीं कश्ट जातात, तांच्या सुखीन न्ही जावंक पुरो, म्हज्या सुखीन, म्हज्या पथकान. हांवें खंयी देवाचें मन दुखयल्ल्यान, हांवें खंयी देवाच्या कायदे नियमा, देवाचे उपादेश पळताना हांवें खंयी चड उणें करन सूख केल्ल्यान आज म्हजें कुटुंब कश्टांत जावंक पुरो, म्हजीं भुरगीं कश्टांत जावंक पुरो, म्हजीं नातरां कश्टांत जावंक पुरो. आज म्हजें आनी तुजें एक मेट देवा मुखार वचून दी आनी म्हणून दी, सुमिया, हांवें तुजे विरोध चूक केल्या, अन्याय केला, हांव तो फारीक करतां. त्या प्राजिताच्या काळार सिंहासनार बसून आशिल्ल्या हे देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता, हांव तुजे मुखार बोगसणे मागतां. ह्या प्राजिताच्या काळार तुज्या जिवंतपणा वेळार हांव संपूर्ण परिवर्तन जाता, म्हजें समर्पण तुका करता. म्हजें समर्पण स्वीकार कर जेजू. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटलो, म्हज्या बाळा, तूं मात्र न्ही, तुजें सगळें कुटुंब बचाव जाता. अचाकी वर्ते आमकां कितें जाय मोगाच्या भावांनी भयणी, अचाकी वर्ते कितें आमी आशेवचें ह्या देवात हांव सुटका दिवंक आयिल्ल्या देवात हांव सुटका दिवंक आयलो. कितल्या पुरब्याचें उतर सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव ताच्या पर्जे मध्ये आयलो, ताच्या पर्जे मध्ये आयलो आनी ताणें आमकां सुटका दिली. ती सुटका आमी स्वीकार करया. इस्रायल पर्जेक बचाव करूंक जेजू न्हू तांबड्या दर्या कडेन वेलें, वाटूक ती गेली, आपणाची पर्जा बचाव जाली, पूण आपणाच्या पर्जे विरोध जुश्च्यांक बुडोवन ताणें जिशे मारलें. तांकां जिवशी मारच्या खातीर सर्वेस्परा देवान इस्रायल पर्जेच्या विरोध आशिल्ल्यांक दर्या कडेन वेलें. पळया ताची येवजण. ती एक मांडावळ पळोवया, ती एक मांडावळ पळोवया. आपल्या पर्जेक बचाव केलें, आपल्या पर्जे विरोध आशिल्लें तांबड्या दर्यांत बुडोवन ताणें नास केलें. आमचो देव आमचो मोग करता. आमचे विरोध कितें जात रावता तें यशस्वी जायना. देखून आमचें समर्पण करया, कंप्लीट आमचें समर्पण करया. उंडारू परसच्या जेजू आमचें समर्पण करया. बरो जेजू, दयाळ जेजू, मोगाळ जेजू, ताच्या मोगाक मिरवाल्लें कितेंच ना. आमचो तो इतलो मोग करता. जेजू आमचो मोग करता, सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता. आमचो मोग करता म्हणून सगळ्यां परस चड गोत्ता आसा देवसाराक. देवसाराक गोत्ता सर्वेस्पर देव कितलो मोगाळगी म्हणून. कित्याक सोबीत बडवो तो लुसिफर देवा सोवे आशिल्लो, देवाक संपूर्ण जाण आशिल्लो. तो आपणाचे सगळें मोगाचें व्यक्तित्व, आपणाचें सगळें कितें आसा तें देवान ताका कळीत केल्लें. हो संवसार रचतना देवान ताका कळीत केल्लें. देवदूत लुसिफराक संपूर्ण कळीत आशिल्लें. मनशान पाताळ केल्ल्या वेळार ताका कळीत आशिल्लें हांकां बचाव करूंक हो देव कितेंय करूंक तयार आसा. देखून त्या देवसारान, देवाच्या मोगा विशयान कळीत आशिल्ल्या देवसारान मनशाक सोडलो ना. मनशाच्या पाट्यान तो लागला. आतां म्हणसरी त्या देवाच्या मोगाक आशेवच्यांक आमकां सतयता तो देवसार.
पूण तो मोग, देवाचो मोग म्हाका आनी तुका राखता. त्या देवसारा कळीत आसा देव म्हजे आनी तुजे खातीर कितेंय करूंक तयार आसा. आपल्या एकल्याच पुताक पाटी फुडें पळय नासतना, पाटी दवरी नासतना आमकां बचाव करूंक ह्या संवसारांत धाडिल्लो देव आमकां कितें दिना जायत, म्हाका आनी तुका कितें दिना जायत. एक सवाल आमी आतां चिंतया. आपल्याच पुताक आमकां दिल्लो देव आनी कितें दिना जायत. तो देव आमचो देव. त्या देवाच्या उजव्याक बसून जेजू दिसांनी रात म्हजे आनी तुजे खातीर कळनासतना विनंती करता. अचाकी वरती आमकां कितें जाय. कितलो बरो जेजू आमचो. तुवें सत मानल्यार पुरो म्हळें जेजून अजापां करतना, कुड्ड्यांक बेऱ्यांक तुवें सत मानल्यार पुरो. कितलो बरो देव आमचो. उदक व्हरूंक त्या बांय कडेन आयिल्ल्या स्त्रिये कडेन उलयतना जेजून तिका म्हळें सत मान बाये, सत मान. आज म्हाका आनी तुका तो जेजू तशेंच म्हणटा सत मान. पातये म्हाका, पातये म्हाका पाटयल्ल्या म्हज्या बापाक पातये. देव आसा म्हणून आमी जाणाव, पूण देवाक दिजे जाल्लो मान दिवंक आमी सलवतां. देवाक दिजे जाल्लो मान आमी कसो दिवचो. देवान पाटयल्ल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानचें. ताची कूड आनी रगत सेवताना फवोती नितळाय आमी दवरची. पातकांचें भक्षणें मागचें आनी देवाक मानवाजे जाल्यार देवाच्या आत्म्याक आमी पवित्रपणी आमचे थंय जागो दिवचो. जाणवायचो ग्रंथ म्हणटा पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिवंक नातलोय जाल्यार सोरेस्परा देवा तूं म्हजे विशयांत कितें चिंताय म्हणून म्हाका कशें कळटें आसलें. पळया देवाचो आत्मो, जाणवायचो आत्मो, जाणवाय दिवचो आत्मो सलमांव रायत्या जाणवाय विशयांत कितलें उलयता, कितलें सांगता. तो देव म्हजो आनी तुजो देव पवित्र आत्मो, बाप पूत पवित्र आत्मो म्हजे आनी तुजे थंय आसा. आमचे थंय तो जी येता म्हणल्यार आमी उडास दवरल्यार पुरो हांव आनी तूं देवाक सत मानता म्हण जालें. देखून देव म्हणालो पाप जेजू म्हणालो देवाक तुमी पातयेतात पूण देवाक फावो तो मान दिनात. देखूनच देवाक पातये नासतना, देवा विशयांत कळीत नासतना देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक तांणी कुर्सार मारलो. पूण देव थंयच देवान रावयलें ना. देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केलो. आपणाचो आत्मो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक जिवंत उठयल्लो आपणाचो आत्मोंत ताणें आमकां दिलो आनी आमकांय मरूंक सोडना. हांव आनी तूं पुनर्जिवंत जाल्यां, पातकांतावन उठल्यां, हांव तुका सत मानतां जेजू म्हणून आज धैर्यान आसा. फकत पवित्र आत्म्याचे सक्तेन त्या पवित्र आत्म्याक मान करया. देव आत्मो तो, देवाचो आत्मो तो, उंड्या रुपार दिसच्या जेजू शिंयासणार बसुल्ल्या देवाच्या शेळयेक आमी मान करया. उगडापण ग्रंथ वाचया. ह्या दिसांनी कुर्सायिल्लो सोडवणदार जिवंत जेजू थंय बसला, बापाच्या उजव्याक बसला. कळनासतना आमचे खातीर विनंती करता. ताची स्तुती करतना तो आमच्या घरांत हजर जाता. कितें व्हरतें बाग आमचें. कितलो बरो जेजू तूं. उंड्या रुपार हजर आसच्या म्हज्या स्वादीक जेजू. तुजे मुखार आमच्यो पुरा गरजो आमी दवरता. हांव तुजे कडेन मागतां जेजू, हो सगळो संवसार तुवें रचुल्लो. ह्या सगळ्या संवसाराचो देव हांव रचणार, हांव पोसणार. हांव म्हाका कितें असाध्य आसा गे म्हणून एक सवाल तुवें दवरलाय.
मोगळा सोम्या मागता ह्या सगळ्या संवसारा खातीर, हर एका राष्ट्रां खातीर हांव मागता, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां खातीर हांव मागता. त्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक सोम्या जाणवाय दी म्हणून मागता, समजणी दी म्हणून मागता. तुझ्या कायद्या नियमा विरोध कायदे नियमा घालणं, तुझ्या उपादेसा विरोध सोन जाता तितल्यो सवलभ्यो ह्या संवसारांत आसात. देखून धर्मदुतांची कृत्या 4थ्या स्वरांत बावार्थी आपणाक धैर्य मागतात. आज आमी ते धैर्य मागोंक आसा. आमी बावार्थी ह्या भिरांकूळ संवसारांत आमी जियेता. भिरांकूळ संवसार मोगाच्या भावांनी भयणी, बावार्थ उणो जावन खोटेपण जायते वोन जाल्लो संवसार. जेजून सांगिल्ल्या बरी तेणे हेणे भुंयकांपां जावन तसात. दुकोळ आयला, उर्वी सडल्या, उर्वेचें मोल सडलां, लोक निराशी जाला. त्या वेळार हांवें आनी तुवें आपोस्तलांच्या कृत्यान त्या बावार्थ्यांनी मागलें धैर्य आमी मागोंक आसा. खंडीत जावन आनी जेजू आमकां धैर्य दिता. 4थ्या स्वरांत सोबीत करून धर्मदूतांच्या कृत्यान पवित्र आत्मा आमकां उगडापें करता. राष्ट्रां कित्याक सांपळ जाल्यान, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, पृथ्वीचे राय उपराटल्यात आनी राजपालांचो सांगात धरण देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोंक सोदतात. पळया, क्रिस्तांवांचेर दोगदोणी आयल्या. क्रिस्ताक जियोंक सोडिनात. ह्या वेळार म्हजें आनी तुजें काम कितें? पवित्र पुस्तक देवाचो शब्द म्हाका आनी तुका गायड करता, म्हाका आनी तुका वाट दाखयता. देवाचें उतार म्हाका आनी तुका निराशे करिना. वांजेल वाशया ही कृपा मागया. तुजें उतार वाचूंक सोम्या म्हाका कृपा दी. अडकळी येतल्यो नाकाच म्हण जातलें, पूण आमची बाचावी देवाच्या शब्दांत आसा. आमचे हातेर देवाचो शब्द जावन आसा. कित्याक अशें घडटा, कित्याक अशें जाता, ह्या सवालाक जाप ना. कित्याक हें प्रगटतलेंत म्हण जेजून सांगलां. पूण हांव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचो शब्द जेजू म्हणटा हें पुरा घडतलें. कश्ट येतले, अनवरां येतलीं, आकांत येतले, पिडा शिडा येतली, भुंयकांप जातलें, हांव येतलें. आकाशात तुमी खुणा पळयतल्यात, पूण हांव तुमचे सोवें आसतलो. हांव तुजें नांव कितें हांवें सांगचें? कोणी म्हाका देवा तुजे विशयांत उलयतना हांवें सांगताना, तुवें सांगिल्लें वचून आतां सांगताना तो कोण, ताचें नांव कितें म्हणून म्हाका इसार दीत तर हांवें कितें सांगचें म्हणालो मोइजे. सुरेस्पर म्हणालो, हांव आसा तो हांव. तो म्हणटा हें पुरा जाताना हांव तुमचे सोवें आसतलो. तो सुरेस्पर आमचे सोवें आसा. धैर्यान रावया, भियोंचे नाका, भियोंचे नाका. कश्ट येताना भियोंचे नाका. देवाचें उतार आमकां सकत दिता. देव तुमचेर आशिर्वाद घालता, हर एकल्याचेर आशिर्वाद घालता. आकांताच्यो घडयो, काळोखी वातावरण, उजवाड एकच आमकां जेजू. आमचें केंद्र जेजू, आमची वाट जेजू. त्या जेजूक ह्या सक्रामेंतांत आमी पळयतना दोळे भरून पळोवया. सिंहासनार बसला तो. इतलेंच म्हणटा, सत मानल्यार पुरो तुमी. तूं आसाय म्हणून आमी सत मानता जेजू. ससनाक तूं आसतलोय म्हणून आमी सत मानता. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या उंड्या रुपार जरसच्या जेजू, दोनी हात आमचे वयर कर. आमी मान करया, ताका गौरव दिवया.
ताचे का कळतो मागया उरले हे प्राजिताचे दीस पवित्रत्मेच्या सत्यान आम्ही बरी हा भावार्थी आम्ही करपा मागया संतोष पावया आम्ही भावार्थी कितलो लोक आसा पूण आम्ही आता आराधनाक मेळिल्ली कितलीशी थोडींच जाणां देखूनच नाही गे पवित्र पुस्तक म्हणटा सबारांक हांवें आपयलें थोड्यांक मिसलें सबारांक आपयलां थोड्यांक मिसलां त्या थोड्यां पैकी हांव आनी तूं देखून स्तुती करिया हालेलुया 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 आराधन महिमा स्तुति आमच्या कुटुंबातल्या हर एक मिसअंडरस्टँडिंग सुम्याच्या हातांत तुबारया आमचे सगळे उणे बोण सुम्याच्या हातांत तुबारया आमच्या भुरग्यांचे एज्युकेशन सुम्याच्या हातांत तुबारया क्लीन म्हणल्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातांत तुबारया कितले जण एग्जाम बरयता आसता त्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातांत समर्पण खराब सोद टेन्शन आसा त्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातांत तुबारया हॉस्पिटलांत सिरियस आसलेल्या आमच्या भावनांक सुम्याच्या हातांत तुबारया विशेष विल्सन म्हणल्या भावाक सुम्याच्या हातांत तुबारया या घडये ताच्या कुडीक सुमी बोल देऊ दे गोरपा देऊ दे हालेलुया हालेलुया रॉकी म्हणल्या भावाक कितले जण कॅन्सर पडेन कष्ट नसात त्या एकल्या समाजा हातांत समर्पण देवया विजाचे समस्ये रिलीजाचे समस्ये शोनर केस आसा जिव्हिलिटीचे समस्या आसात कामाचे समस्या आसात कोणाची विजा कट जाल्या विजा ट्रान्सफर जायना विजा लोवेस्ट कॅटेगरी मेळना या ट्रान्सफर करूंक जायना आज सुम्याच्या हातांत समर्पण देवया जना कामाकडे कष्ट ते आसा समर्पण देवया आज कितले जाणा आज मागोन आसात भुरगी आज सुम्याला येजय ताणी आमच्या संगाता बसून मागणे करे जाय भेटवून देवया आज कितले जण बेजारान आसा तांचे भुरगो आज वाईट संगतपणांत आसा आज सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवन मागया तुमची काकूळट आज देवून येऊ दी जकार्या 2:9 हाऊस तला तशे मोती एकुजा सपागर उलयता तो सर्वेश्वर आज म्हणजे मध्ये असतले मुजी महिमा हालेलुया 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 रिया 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 गट तळा स्तुती करिया गट तळा स्तुती करिया हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया हालेलुया राइट पाय कठीण पडापड असा पेंगटा मुशेर सकयलता पेंगटा मुशार कठीण पडापड असा तू याकडे आपण नसा पण कर नसा हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुती तुका महिमा तुका हरिया 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 हालेलुया 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 एक म्हणल्या भुरग्यांक सुम्याच्या समर्पण दिवया लुसी म्हणल्या भयणीक कंप्लीटली जेजू आपण याकडे गुण कर देवन मागया स्टेफान म्हणले भुरगे कॅन्सर पडेन कष्ट आसा समर्पण दिवन मागया
या सोहान म्हणल्या भुरग्याक समाजात समर्पण दिया व्हेंटिलेटर आसा या घडये जेजू ताका आपलो दी जेजूचे गुण कशे सका जेजूचे भोव पवित्र अमल रगत त्याच्या कुडीच्या विश्वासन वळून दी मार्क म्हणलो भाव ब्रेन स्ट्रोक झाला समाजात समर्पण दिवन मागीर समी त्या भावाक्याकडे हात लावून दी समर्पण दिवन मागीर लिम म्हणल्या भुरग्याक फायनल एक्झाम बरें आसा जेजू ताका आज जाणवायन बरो दी कितली जाणां भुरगीं आज एक फायनल एक्झाम बरोवन आसा त्या हर एकल्या समाजात समर्पण दिवया जिम्मी म्हणल्या भावाक समाजाच्या हातान समर्पण दिवया आज हर एकल्या कितले जाणां आमच्या लागीं मागोंक सांगला समर्पण दिवया आज सगळो दीस समाजा हजरपणांत रावया आज सगळो दीस कितले जाणां हे मागणे युट्यूबाचेर पळयतात त्या हर एकल्यांक तो समया पुडो दी त्या समयाच्या हजरपणांत आम्ही तकली आमची बगवया यसो दीस करून त्या समयाचो आधार मागया सचे जाखेवाक त्या समयात ताचो अनुभव दिलो ताच्या घरात वयलो ताच्या एकल्याच्या पातयेणेन ताच्या सगळे कुटुंब बचाव जाले देवाचे उतर म्हणता समयांचे सोचेर विश्वास दवर तूं बचाव जातलोय आणि तुझे सगळे घराणे विश्वास त्या समयाक नमाज O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, ba. Praise the Lord. Praise the Lord. Just by देव बरे करो. Praise the Lord, ba. Thank you. सगळ्यांक असं बरो praise दीस